डेंजरस कंडिशनान ही बिल्डींग आसली. आमी नोटीसूय दिल्ली तेका आनी नोटीस दिल्या उपरांत ओनरान डेमोलिशन करूंक ना. लास्ट टायम आमी पार्टली केल्ले. सो आयज आमी कंप्लिटली कित्याक सकाळी कॉलेप्स जाला म्हणून इमिडिएटली एमर्जन्सी फोर्स घालून आमी ती डेमोलिश केली. ही म्हापसा मारुतीच्या देवळा फाटल्यान जी बिल्डींग आसली, ही डेंजर बिल्डींग आसली. ही 2-4 वर्सां पयलीं तिजो भाग कोसळ्ळलो. त्या उपरांत म्युन्सिपाल्टीन क्लियर केलो आनी मागीर म्युन्सिपाल्टीन तांकां नोटीस दिल्ली आनी त्यो डेमोलिश करच्यो म्हणून किंवा रिपेर करच्यो म्हणून. त्या हेतून ओनरान कोण दुसरो तेणी कोणें कांयच करूं ना. आनी ताका लागून मागीर म्युन्सिपाल्टीन कलेक्टराची ऑर्डर बीन घेवन ती डेमोलिश केली. पयर ते डेमोलिश केली त्या उपरांत अर्दो भाग डेमोलिश केल्या उपरांत उरलेलो. तो उरलेलो भाग जो आहा तो आयज डेमोलिश केला आनी फूल तेंच्यांनी डेमोलिश केला. असो ज्यो डेंजर कंडिशनान ज्यो म्हापशाच्यो बिल्डींग आहा त्यो तेंच्यांनी 9 बिल्डींग आयडेंटिफाय केल्ल्यो आहा आनी त्योय बीन हितून मागीर तेंच्यांनी प्रायवेटीन ज्यो डेंजर आहा त्यो डेमोलिश केला. स्टुडंटा खातीर म्हापशाच्यान सांगता. Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications.